AWS कपांत शुक्रारा सांजे साळगांवकार FC आड FC गोवा सीझन मॅच गोललेस ड्रॉ जाली। ह्या मॅची उपरांत साळगांवकाराचे 2 मॅचींनी 3 पॉइंट जाल्यात आनी तांकां सेमी फायनलींत पावपाक अजूनय चान्स आसा। दुसऱ्या वटेन FC गोवा कडेन 2 मॅची उपरांत एकच पॉइंट आसा। ही सर्त वास्कोच्या टिळक मैदानाचेर चलता। राष्ट्रीय ज्युनियर चलयांच्या फुटबॉल सर्तीच्या फायनलीत तामिळनाडून मणिपुराक 4-1 गोलान हरयले। ही सर्त गोवा फुटबॉल संघटनेन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनाच्या आदारान घडोवन हाडली। फायनल मॅच धुळेर स्टेडियमार जाली। Mr. Shubhat and Mr. John, can you please join the party, please? Fernandez. Manipur team, please come forward. Junior National Football Championship 2018. जकार्तात चालू आशिल्ल्या एशियन गेम्सांत भारतान आपली आतामेरेनची सर्वोच्च कामगिरी केली। शेनवारा भारताक बॉक्सिंगात अमित पंगलान जाल्यार पहिल्याच फावट आस्पाव जाल्ल्या ब्रिज खेळांत दादल्यांच्या डबल्स गटान भांगरा पदक जोडून दिले। उपरांत बायलांच्या स्क्वॉशात सिल्वर जोडले। हॉकीत पाकिस्तानाक 2-1 मारून कांस्य पदक जोडले। 15 गोल्ड, 24 सिल्वर आनी 30 ब्रॉन्झ मेडल्स घेवन भारत 8व्या सुवातेर आसा।